And I would like to also tell you, and I must be the only person coming forward and telling you, this is not a time for celebration. This is not a time. गणेश चतुर्थी साजरो करूंक जाय जाल्यार पर्सनलाइज तुम्ही साजरो करचो घरान. बाहेर हेवटेन तेवटेन भोंवू नाका, भोंवपाची गरज ना, कारण तुम्ही आंगार ओडून घेतले अननेसरली गोश्ट्यो. हांवें म्हाजे स्वताचे वडील आनी आईक सांगलेले आसा की तुम्ही जाय जाल्यार ते पोस्टपोन करता जाल्यार फेब्रुवारीन बी मुरता, फेब्रुवारीन करता जाल्यार करा, हो वेळ न्हू गणेश चतुर्थी साजरो करपाक. म्हाज्या फॅमिलीचें उलयता, तुम्ही नाल्यार फाल्यां काल विश्वजीत राणेन सांगला अशें अशें कर म्हणून. हांव सांगना, हांव म्हाजें उलयतां. म्हाज्या घरान हांवें सांगलां, कारण म्हाज्या वडिलांचें वय is 81 and then these people at a very elderly age have to be careful. I am talking about myself. That does not make me less religious or less spiritual, because I believe in God and I believe that this is a time for serious business and to deal with a situation like COVID, where the spike is today 570. We need to see and adopt and live up in that present situation and adopt ourselves and our thinking to what is actually happening within the country and globally what is happening and move forward. आणि म्हणूनच आमकां वेगळ्या तरेन विचार करपाची गरज आसा. गणेश चतुर्थी लोकांनी पर्सनलायज मॅनरान साजरो करपाची गरज आसा. आणि त्याच बरोबर कित्याक कोविडाचो वाड चल्ला, आयज तारीख कित्याक आयज 14, हे मदीं अचानक देंवता एक 10-15 केसी देंवता, परत अचानक 500च्या वयर वयता, 506, 502, 480, आयज परत 570. हेका म्हणूनच तुमकां विनंती करता तुमच्या माध्यमांतल्यान, हांव एक नागरीक, एक राजकारण असलो, सरकारान असलो मंत्री म्हणून तुमकां एक विनंती करता की लोकांक सांगात की बाबा तुम्ही पर्सनलायज करात. हे वेळ न्हू सेलिब्रेशनां करपाच्यो. आयज स्पिरिच्युअली काय देव आसात, देवाचो आशिर्वाद आमचेर आसचो. हे कोविड कडल्यान आमकां पयस करचें. तुमचे बी आई वडील घरान आसतले, तुमी बी चिंता करपाची गरज आसा. तांकां कोणाक कोविड जावन उपयोग ना, कारण सिनियर जितको मनीस आसता, एल्डरली कितलो मनीस आसता, तो आनी ससेप्टेबल आसता टू गेट दिस टायप ऑफ थिंग. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट दिस इज माय पर्सनल व्यू. आनी म्हणूनच आमकां सगळ्यांक विचार करचो पडटलो, बाबा आमी भोंवता तेन्ना कितें. गणेश चतुर्थी 8 दीस, 10 दीस बी उरोंक ना. गणेश चतुर्थी, गौरी पूजन म्हाका दिसता 21 तारखेक. आनी म्हणून आमी सगळ्यांनी विचार करपाची गरज आसा की हो वेळ कितें काय म्हणून सेलिब्रेशनाचो.